तुझे घर आमचे मागण्याचे अग्नी खाणान पोसचे सर्गी वता खोचे बापा मंदी तुझे घर आमचे मागण्याचे अग्नी खाणान पोसचे सर्गी वता खोचे मंदिरांत आयल्या कुटाम साथ जमल्या सत्ता साथ सुलासास बापा वंदिता स्तुती तुझी करता काळजांता दिवसा उपकारा करतानी महिमा गाता दोगा तेगा जनता मोजे नावी येता आसा मुळाय थंयसर देखून जमल्या हांगासर दोगा तेगा जनता मोजे नावी येता आसा मुळाय थंयसर देखून जमल्या हांगासर मंदिरांत आयल्या कुटाम साथ जमल्या सत्ता साथ सुलासास बापा वंदिता स्तुती तुझी करता काळजांता दिवसा उपकारा करतानी महिमा गाता Gesù tu rayan sorai Gesù Gesù tu ma casai Gesù tu rayan sorai Gesù Gesù tu ma casai Makta hau tuji sasai tuji katlut makada koi Gesù tu rayan sorai Gesù Gesù tu ma casai Gesù tu rayan sorai Gesù Gesù tu ma casai Patot muje aurata oksimun au makta Patot muje aurata oksimun au makta oksimuji sarpaka kalis muje au tu gadita Gesù tu rayan sorai Gesù Gesù tu ma casai Gesù tu rayan sorai Gesù Gesù tu ma casai Makta hau tuji sasai tuji kaklut makada kai Gesù tu rayan sorai Gesù Gesù tu ma casai Gesù tu rayan sorai Gesù Gesù tu ma casai Mok tuzo au karta tuje sangata
हालेलुया गीत गायता जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय मागता हांव तुजी जसाय तुजी तातूंत म्हाका दाखय जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय एवकारिस्तीक बलिदानाच्या संभ्रमान वांटेली जावन खेवेदी बोवारी आमी सांगाता जमल्या. आईची देवस्तुती सोम्यान पोवी सभेक दिल्ले मिसांव जारी करूंक उलो दिता. आपणा कनेगार केल्ल्या पेद्रूक परत आपल्या मोगान तीर केल्लो सोमी आमकांय मोगान तीर करून दी म्हूण मागया. आज आमच्या फिरगजीची 81 भुरगीं तिरावणेचो साक्रामेंत घेतात. तांणी तांच्या भावार्थान तीर जावन भावार्थाक साक्ष दिवन सोम्याचे करे भावार्थाचे सैनीक जावन वावरूंक तांकां आदार मेळो म्हूण मागया. तशेंच आज आमच्या फिरगज कुटुंबाचे भावार्थाचे पयन आरंभ जावन 125 वर्साच्या जुबलावाच्या उक्तावनाचो संभ्रम चलयता. फाटल्या 125 वर्सांनी जेजूच्या पवित्र काळजाचे खरे साक्षी केल्ल्या देवाक आज अर्गां दिता आसतना
मुखल्या वर्सांनी जेजूच्या मोवाळ काळजाचे वावराडी जावन वावरूंक तेंच जेजूचे पवित्र काळीज आमकां प्रेरेपीत करून दी म्हूण आमी सर्व ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आतां आमचो निवृत्त गवळी बाब अधिक दोतोर एलोशियस पाउल डिसोजा हांगासर दवरलो 125व्या जुबलेवाचो लोगो अनावरण करून सांकेतीक रितीन जुबलेवाचे उक्तावण करतलो. ह्या कार्यान आमी भाग घेवया आनी प्रवेश गिताक सोमेस्त आमी उबे रावया. बली भेटू तेंगला तुझ्या बापा दरबाराच्या लाला ओढा संगी वर्णिता तुका राया संतोष राजा पहिल्या बली भेटू तेंगला तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना बावडा संगी वर्णिता तुका राया संसोमराजा केदो होतो तुझो वैभव गायका तुका हरीची वाकंता महिमा सूर्यो चंद्रेन दोंगोन तुमोन कुर्पे सागो आयल्या बाली भेटू तेंगला तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना वावडा संगी वर्णिता तुका राया संसोमराजा भरपूर कापूर दाखवसो वेची शेळ्या परतून वेगीन घेसो सर्वा कुर्पेन बसो आयल्या बाली भेटो तेंगलां तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना मावला संगी वर्णिता तुका राया संसोमराजा. आमच्या फिरगजेचें देव वाक्य जेजूच्या बोपोयत काळजा तुजेर हांव बरवसला इन ते कोर येसू स्पेरावे तें देव वाक्य आनी आमच्या इगर्जेक आनी इगर्जे बोवारी आसले भोव अपुरबायेचे लोगो आसा कर्ण रायन मिस्कितान हांगा हे लोगो रेडी केला. हांगासर आमचे गवळी बाप अधिक दोतोर एलोशियस पाउल डिसोजा ते आतां अनावरण करतले. ह्या फिरगजेची 125 इयर्स ह्या सगळ्या वर्सांनी जेजूच्या भोव पवित्र काळजान आमचेर आशिर्वादां बेसावां वतल्यांत आमी ह्या जुबलेवाच्या आचरणाद्वारे त्याच पवित्र काळजाची मोवाळाय आनी दयाळाय भोगोवंक आमकां हो संभ्रम आयती करून दी आनी आमची काळजां प्रत्येक जावन बळी आनी कालती करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागता. कंताराचे एक चरण म्हणचे
आयल्या बली भेटोंक नेमला तुझ्या बापा गोराच्या ल्हाना बावला सगळी वर्णी जावं तुका उतर तुझे भक्ती आयकून उतरा सारकी जिंजिये पेल्या सेवेक आमी आमकांच मोडून दितू आधार धर्मो आयल्या बली भेटोंक नेमला तुझ्या बापा गोराच्या ल्हाना बावला सगळी वर्णी जावं तुका रायान संवसाराच्या. हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी प्रत्येक जावन ह्या 81 भुरगीं क्रिस्म घेतात ती तांचे खातीर भेटयता सगळ्या फिरगस कुटुंबा खातीर मागता. वर्गां मीस दिता मार्क डिसोजा सालोरेस वाडो ह्या ते सवा खातीर आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो भयणीनो आनी प्रत्येक तरान फिरवण्याचो संस्कार घेवंक तयार जाल्ल्या मोगाच्या भुरग्यांनो प्रस्तावनांत आयच्या महत्वाचो आमकां बरें करून उल्लेख केला. 125 वर्सां तुमच्या फिरगजेक जातात ताचो लोगो आमी आतां उक्तावण केलो आनी ह्या वर्सांत जायतीं कार्य तुमी जुबलेवाक संबंद जाल्लीं करूंक आसतलीं. देवाचो आदार पवित्र काळजाचें प्रत्येक बेसांव हांव तुमचेर मागतां. तशेंच आज पवित्र सभा भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो धर्मदूत आपोस्तल तांचें फेस्त आचरण करता. आज आनी फाल्यां व्हडलो संभ्रम ह्या दोगां आपोस्तलांचो तांकां मान करन तें मीस आज आमी हांगासर भेटयता. आनी सांगताच आतां म्हणल्या बरी 81 भुरगीं तिरावणाचो संस्कार घेवंक हांगासर आसात. तांचे पसोती आमी प्रत्येक तरान मागता. तांचें मुखलें जिवन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तें सारकें देवाक मेजोवचें तांकां समाधान संतोश दिवचें तसलें जिवन जियोंक पवित्रोत्मो तांकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागता. भावानो भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमी फावत तरान भेटोवच्या खातीर आमचीं फातकां वळखून देवाची काकूट आनी बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसोत भगेवन सदां जावं कुवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझे पवित्र सभेक तिच्या बाळपणांत शिकवण दिवन भावार्थाची बुन्याद घालूंक भाग्यवंत धर्मदूतां पेद्रूक आनी पावलूक तूं विसलय. तांचे विनवणेन मोरा पर्यंत पवित्र सभेची विश्वासी सांदे जावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. एक दीस पेद्रू आनी जुआंव दोनपरां उपरांत 3 वरां जातले त्या मागण्याक देवाळाक वेताले. तवळ जल्मातावनच थोंटो आसल्या एकल्याक उखोवन व्हरताले. देवाळाक वेताल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवट्या सरशी दिसपट्टे ताका हांड दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देवाळाक भितर सरतात ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुआंव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें. तवळ तो थोंटो आपणाक कांयपुणी मेळटले म्हूण चिंतून दोळे वाटान तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवा पेद्रोन ताका म्हळें, रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी सर. पेद्रोन ताच्या उजव्या हाताक धर ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठीक
बोळ आयले. तो सट्टकन उठून उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगाता देवाळान भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता ते सगळ्यांनी पळयले. देवाळाच्या सुंदर दायवट्यार सरशी बसतालो तो भिकारी होस्सू म्हूण लोक ताका वळखलो. ताका घडले ते पळोवन ते शर्मेले आनी आजाप जाले. देवाचे उतर हे. सगळ्या अन्नारा कांतांचो सर्वेस पोरान म्हाका निवालो. सगळ्या अन्नारा कांतांचो सर्वेस पोरान म्हाका निवालो. सर्वेस पोराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची अर्घा स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस पोरा वरवीं म्हज्या आत्म्याक उडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश सगळ्या अन्नारा कांतांचो सर्वेस पोरान म्हाका निवालो. म्हजे सोवे मेळून सर्वेस पोराची कीर्त गाजया. एका तळ्यान आमी सकट ताचें नांव वंदिया. सर्वेस पोराक हांव मेळोंक गेलो तो म्हाका आयकलो. आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वारांतलो ताणें म्हाका निवालो. सगळ्या अन्नारा कांतांचो सर्वेस पोरान म्हाका निवालो. ताचे दोळे लावन रावता ते संतोष भरीत जाता. ताची मुखां म्हळ्यार लजेनके दीस भावानान. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका साप दिली. आनी सगळ्या अन्नारा कांतांतलो ताका निवालो. सगळ्या अन्नारा कांतांचो सर्वेस पोरान म्हाका निवालो. सगळ्या अन्नारा कांतांचो सर्वेस पोरान म्हाका निवालो. सांपावलोन गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावांनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली ती सुवार्ता मनशांतान उपजल्ली न्हय म्हूण तुमी समजत जाय. कित्याक म्हाका ती खंयच्याय मनशांतान मेळ्ळी न्हय. कोणेय म्हाका ते शिकयली न्हय. बगर जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केल्ली. आनी हांव जुदेव शास्त्रा प्रमाणे जियेतालो तेन्ना हांव कसो चलतालो ते विशीं तुमी आयकलां. कितल्या भिरांकूळ तरान हांव पयत सभेक दग दितालो आनी तिचे देसवाट करूंक सोदतालो. तशेंच म्हजे परजे मदें म्हजे प्रायेच्या जायत्या प्रास चड हांव
चड हांव कसो जुदेव शास्त्रांत प्रवीण जाल्लो आनी पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळून ताचे उदबेंत हेरां सक्तांक लजेक घालतालो. हे सगळे तुमी आयकून जाणात. पूण हांव जल्माचे आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साखरेक आपयल्लो. आपल्या पुताक हेर जातीच्या लोकां मदें परगट करचे खातीर ताका म्हजें थंय ताणें उगडाप केलो. ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागची आलोचन घेतली ना वा म्हजे आदीं धर्मदूत जाल्लेल्यांक मेळोवंक जेरुसलेमाक हांव गेलो ना. बगर तक्षण हांव अरबिस्तानाक गेलो आनी उपरांत दामास्काक फाटीं आयलो. 3 वर्सां उपरांत केफासाची वळख करचे खातीर हांव जेरुसलेमाक गेलो आनी ताचे सांगाता 15 दीस रावलो. थंय सोम्याच्या भावा जाकोबाक एकल्याक सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय धर्मदुतांक हांवें पळोवंक ना. हांव आतां तुमकां बरयतां तातूंत कसलीच फट ना. देवस हाका साक्ष. देवाचें उतर हें सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेवण बी जाताच जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमोन जुवांच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी? ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमोन जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमोन जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बकऱ्यांक. सतस हांव तुमकां सांगतां, तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंकडाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय, पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तान धरतलोय. तवळ दुसरोच तुज्या पेंकडाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचे उतर हें.
जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो आज आमी दोगां सोमयाच्या शिसांचे फेस्त दबाजान आचरण करता पवित्र सभेंत हे दोग आपोस्तोल ते भोव नावाडीक जावन आसात श्रेश्ठ व्यक्ती ते जावन आसात तांचो आज भक्तीन आनी मानान पवित्र सभा उडास काडन हे फेस्त आचरण करता सांत पेद्रू आनी सांत पावलो ते पवित्र सभेचे दोग घट्ट खांबे मात्र न्ही ते लोकांक देवाच्या परजेक वाट दाखोवचे तसलो उजवाड ते जावन आसात दिवे ते जावन आसात आज तांकां आमी मान करतना तांचे विशयांत थोड्यो संगती गरजेच्यो आमी समजूंक प्रयत्न करीचे सांत पेद्रू हाच्या वांजेलांत ताच्या विशयांतच आमकां आयकूंक मेळ्ळें सांत पेद्रू एक मासली पागतलो एकलो पागी ताका शिकाप नातलें मासली धरचे तें शिकाप मात्र ताका पूण 12 आपोस्तलां पैकी तो मुखेलपण काण गेल्लें आमकां दिसून येता कसलें एक सवाल आयलें जाल्यार जेजून गेलें जाल्यार पयलें जाप दिवची ताणें कसलेय समस्या म्हण आयले जाल्यार ताका परिहारी सांगचो ताणें अशें तो आपोस्तलां पैकी 12 आपोस्तलां पैकी मुखेलपण घेवन आसुल्लो म्हणून आमकां वांजेलांत स्पश्ट जाता वो सोम्यान ताका आपयलें हांव तुका मनशांचो पागी करतलो मोगोर तो मासली धरचो तो जेजू म्हणटा म्हज्या फाटल्यान ये हांव तुका मनशाचो पागी करतलो अशें ताका सोम्यान आपयलें आनी तो भायर आयलोच सक्कळी सोडून सोम्याचो पाटलाव करूंक तो आयलो सोम्याक तो भोव लक्षिल्ल्यान वळखलो आनी सोमी ताका लक्षिल्ल्यान वळखतलो ताका लागींच तो दवरतलो पूण ताची अस्कतकाय आमकां स्पश्ट कळटा जेजूक शिपायांनी धरून ताका एरेस्ट केल्ल्या वेळार तो उरल्या शिसांक बरीच पयस रावता पूण पयशिल्ल्यान ताचो पाटलाव करूंक तो पळयता पूण कितें जालें तो दग तापता एका उरल्या सांगत आसतना एक एकली येवन म्हणटा तूं त्या गलिलया घराचो इश्ट न्हय गे म्हणटा हांव न्हय हांव खंडीत न्हय सोपूत घालन 3 फावटी सोम्याक तो नेगार करता आपणाची अस्कतकाय कितली म्हणून ताका समजता आनी उपरांत भायर वचून गळगळ्यां रडता म्हणटा वांजेल आनी अशें ताणें चूक केली चूक वळखलो पातक रडलो जेजून हेच्या वांजेलांत आमी आयकता ताका विचारलें सिमांव जोनाच्या पुता हांचे परस चड तूं म्हजो मोग करताय गी 3 फावटी विचारलें आनी जाप तो दिता वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय 3 फावटी विचारल्या सवालाक 3 फावटी तीच जाप तांचो सवाल तीच जाप कित्याक 3 फावटी कित्याक म्हळ्यार जाणारी बरयणार म्हणटात 3 फावटी सोम्याक ताणें नेगार केल्लो ताचे तें एक खत आसलें
3 फावटी तो ते खत हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय त्या मुखांतर कितें ताच्या चुकी वरवीं घडिल्लें कितें ताच्या काळजांत खत आसलें तें खत तो पुसून काडटा. जेजून ताका पवित्र सभेचो मुखेली म्हूण नेमलो. तूं खडप पेद्रू म्हूण तें नांव जेजून दिल्लें. पेद्रू म्हळ्यार खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतां. येमकोंड्याच्या दारवोटे ताचेरच जैत व्हरोंक शकचें नात. भावानो भयणीनो 2025 वर्सां जालीं पवित्र सभा अस्तित्वाक येवन. आजुनी पवित्र सभा आसा, घट्ट आसा, बळवंत आसा, विस्तारूनच आसा आनी विस्तारल्या सगळ्या संवसारार ती विस्तारल्या आनी सगळ्या संवसारार व्हडली समर्थ खंयची म्हळ्यार ती आमची समर्थ क्रिस्तांव समर्थ. हें तुमी समजायचें प्रत्येका भुरग्यानो. आमची क्रिस्तांव समर्थ सगळ्या संवसारार विस्तारल्या आनी व्हडली समर्थ सक्कडी समर्थे मुखार आमची क्रिस्तांव समर्थ ती व्हडली ती जावन आसा. आपोस्तलांच्या मिनतेन ती प्रारंभ जाली. सोम्याचो वांजेल तांणी परगट केल्लो पेद्रून आनी उपरांत पावलो आनी सोम्याच्या शिसांनी वांजेल परगट केलो. बरी खबर परगट केली आनी पवित्र सभा विस्तारली आनी ती विस्तारूनच आसा. आजुनी ती पवित्र सभा उरल्या, बाळटा, बाळवता आनी ती विस्तारता. पेद्रू सोम्याक परगट तो साक्ष दिता आनी माणे सोम्या खातीर तो मोरता आनी ताका मोरणाचें फर्माण कुर्सावन ताका मोरा जाय म्हणल्याक तो म्हणटा म्हज्या मेस्त्री बरी सोम्या बरी म्हाका तुमी कुर्सार मारचें नाका. तकली सकयल पांय वयर करन म्हाका तुमी कुर्साया अशें तो सांगता आनी देखून ताका तशेंच कुर्सावन मारतात आनी तो ताच्याच मेस्त्री बरी हे कुर्साचें मोर्न तो मोरता. सांपेद्रूच्या मानाक ती सांपेद्रूची बजिलिका तुमी आयकल्या पळयल्या. ती पेद्रूच्या फोंडाचेर ती उबारल्या आनी पाप साहेब थंयच रावता, वस्ती करता. हे पेद्रू शांत इतलें. सांपावलो आनी एकलो महान व्यक्ती ना वाडलोलो सोम्याचो शिस आपोस्तल तो म्हणटा हांव इल्लें वेळ जावन जल्मलो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार उरल्या शिसा सांगाता 12 शिसा सांगाता तो नातुल्लो. उपरांत सोम्यान ताका आपयलो. तुमी जाणात तो ताका सोम्यान आपयल्लो. शिकपी मनीस जुदेव आनी तशेंच ग्रेक संस्कृती ताचे शांत बरें शिकल्लो. गमालियेलाच्या हाताखाल तो जुदेवाची कानुनां तो शिकल्लो. नवाडदीक तो आनी बुदवंत मनीस सोम्याक ताणें जुदेवांनी जुश मारलें आनी तें ताणें केल्लें खरें म्हणून तो मानून घेता. मात न्ही कोणी सोम्याचें नांव उच्चारता जाल्यार तांकां कैद करन, तांकां जैलांत घालन, तांकां वळवळ्यांनी जुशी मारूंक. हें तो घट्ट चिंतून तो दमास्कस शाराक वता. श्रेश्ठ याजकांची कागदां परवणगी काण घेवन. आनी वाटेर कितें जालें म्हणलें आमी जाणाव. ताका जेजू एक कठीण उजवाड ताका दोळ्यांक मारता. तो गडा वयर सकयल पडटा आनी थंयसर म्हणटा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका कश्टिताय, कित्याक तूं म्हाका कश्टिताय. कोण तूं सोम्या?
तो विचारता, कोण तूं सोम्या? हांव क्रिस्त, तूं म्हाका कस दिताय? जेजू ताका भेटलो आनी जेजून ताका तेंच विंचलो. हांवें कितें गरजें म्हूण तुजी खुशी? आनी एक सवाल सावलाचे. सावल मागीर पावलू जाता आनी म्हणटा, तूं शहराक वचूं, कितें तुवें जावंक आसा म्हणून तें तुका कळी जातलें. आनी थंयसर आनानिया म्हणलो सोम्याचो एकलो पाटला उदार. आनानिया मुखांत्र तो पवित्र स्नान घेता, पवित्र आत्मो ताचेर देंवता आनी त्या घडयेतावन सावलू पावलू जाता आनी व्हडा उर्बेन सोम्याक तो परगट करूंक भायर सरता. खळमीत नासतना, दीस रात म्हूण पळयनासतना, कसलेचो सुशेग नासतना, विशेवगे नासतना पावलू येता एका गांवांतल्यान एका गांवाक, एका शहरांतल्यान एका शहराक, बिदींनी, शहरांनी, हळ्यांनी हर एक कडेन वचोन सोम्याक तो परगट करता. सोमी ताका भेटलो, सोम्यान ताका विंचलो, सोम्याक परगट करूंक तो भायर सरलो आनी कसल्याकच तो भियोंक ना, पाटी सोरोंक ना. कितले दगदोनी, कितले कस ताका मेळ्ळे. पत्रा ताका पत्रायलो, तो तारू दर्यांत फुटोन उदकांत दर्यांत तो आसुल्लो. जायते फुटी ताका कोड्ड्यांनी मारलें, पूण तो खंयच्याकच बागोवंक ना, खंयच्याकच तो भियोंक ना. निमाणे रोमांत ताका जैलांत दवरलो. 3 वर्सां जैलांत सांकळी बांदून तो आसुल्लो, पूण जैलांत आसतनाय तो थंय लागीं आसल्यांक क्रिस्तांवांत तो शिकोवन दितालो. आनी अशें पावलू तितलो उर्बेन भरलो. सोम्याचो शीस जुदेवांक पेद्रू क्रिस्ताची वळख दिता जाल्यार जुदेव न्हय आशिल्ल्यांक पावलू सोम्याक परगट करता. अशें हे दोग आपोस्तल सोम्याचे पवित्र सभेचे दोग घट्ट खांबे. तांचे ते 2 वेगवेगळे स्वभावाचे. पेद्रूचो स्वभाव एक जाल्यार पावलूचो आनी एकच, पूण स्वभावान ते दुसरे वेगवेगळे जाल्यारय तांचे मिसांव एकच, क्रिस्ताक परगट करचें. आनी ते खळमीत नासतना परगट करूंक लागले आनी निमाणे क्रिस्ता खातीर ताणें जीव दिलो. पावलू की रोमांत ताका ताची गोमटीच कातरन ताका जुशी मारलो. रोमांत न्ही, रोमाच्या शहरा भायर, कित्याक वो रोमी त्या गांवचो तो म्हणून ताका शहरा भायर व्हरून ताची गोमटीच कातरन ताका जुशी मारतात. सांत पावलूची बजिलिका, इगर्ज ताच्या नांवान ती उबारल्या. अशें आनी एक व्हडली बजिलिका म्हळ्यार व्हडली इगर्ज म्हणलो अर्थ. सांत पेद्रूची बजिलिका पेद्रूच्या फोंडा वयर आनी पावलूची बजिलिका पावलूच्या फोंडा वयर थंयसर. अशें हे दोग जाण सोम्याचे आपोस्तोल. तांचो आज प्रत्येक तरान पवित्र सभा उडास काडून तांकां मान करता. दबाज्यान ही परब ते चलयतात. आमी तांचे हांगासर करता. ह्या दोगां आपोस्तलांतावन आमी शिकचें जायतें आसा. भावानो भयणीनो, पयल्या सुवातेर जेजूचो पाटलाव केल्ले हे दोग सोम्याचे आपोस्तल. सोम्यान तांकां आपयलें, सक्कळ सोडून सोम्याच्या फाटल्यान ते गेले. सोम्याक तांणी परगट केलो. सोम्याचो तांकां इतलो मोग आसलो. सोम्या खातीर कितेंय करूंक ते तयार. देखून सांत पावल म्हणटा, म्हाका सोमी एकलो मेळ्ळ्यार पुरो, उरले सक्कडी हांव एक कोयर म्हणून लेखता. हांव जियेता, हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. अशें सांत पावलू सोम्या विशांत. आनी आपणाचो संबंद कसो लोगी म्हणून तो थंयसर दाखोवन दिता. आनी सोम्याक तांणी परगट केले आनी निमाणे सोम्या खातीरच तांणी जीव दिलो. सोम्या खातीर ते जियेले, सोम्याक ताणें परगटले, सोम्या खातीर ताणें जीव दिलो, मारतेर ते मेले. आमी क्रिस्तांव त्याच आपोस्तलांनी
प्रारंभ केल्ली ती पवित्र सभा तांतू आमी सांदे जावन आसा आमी क्रिस्तांव पवित्र सभेचे सांदे आमी आमकां तोच भावार्थ सोम्यान आपोस्तला मुखांतर प्रगट केल्लो तो आमकां मेळ्ळा त्या भावार्थान आमी जियोवन आसा तो भावार्थ आमी सदांच उर्बेन जियोंक बरी जिणी क्रिस्तांव जिणी जियोवन आमी क्रिस्ताक आमच्या बऱ्या जिणे मुखांतर प्रगट करूंक तसलें बरें मन तसलें उर्बेस्त जीवन क्रिस्तांव जीवन जियोंक आमकां कृपा दिवूं दी म्हणून आमच्या कडेन विनंती करून दी म्हणून आमी ह्या दोगां आपोस्तलां कडेन लालेवन मागया आज आमची भुरगीं हांगासर आसात फिरवणेचो संस्कार घेवंक भुरग्यांनो फिरवणे संस्कार कित्याक घेवचो म्हणल्यार सवालाक तुमकां जाप कळीत आसा पयलें आमचो भावार्थ तो गट जावंक तीर जावंक भावार्थ आमकां मेळ्ळा तुमकां मेळ्ळा पवित्र स्नानांत आतां तो भावार्थ आसा तुमी उपरांत व्हड जाल्या उपरांत तुमचें शिकप जाल्या उपरांत तुमी तुमच्याच दुसऱ्या जिवनांत तुमी मुखार वता आसतना तो भावार्थ अस्कत जावचे भावार्थ सांडचे असले संदर्भ आसतले त्या खातीर आतां पवित्र आत्मो तुमकां मेळटा हो भावार्थ सदांच तुमी तीर सांबाळच्या खातीर आमी आयकता तरेपटी आमची भुरगीं शिकप जातच वतात बेंगळुरू बंबय आनी खंय क्रिस्तांव म्हणलें तें दाखोवंक सयत लज येतात आनी कुशी आसले प्रमाणे जियेतात मिसाक ना मागणें ना कांय ना भावार्थ तीर सांबाळचो म्हळ्यार तसल्या संदर्भांनी आमचो भावार्थ आमी सांबाळचो तें तशें जियोंक पवित्र आत्मो आज तुमकां मेळटा भावार्थ तीर करता बरी क्रिस्तांव जिणे जियोंक उर्बेन जियोंक तुमकां कृपेन भरता आनी बरी क्रिस्तांव जिणे उर्बेन जियोवची म्हळ्यार तुमी क्रिस्तांव म्हणून येरानगी वळखोवचें बरी तुमची जीवन जायचें थोडेच आमी पळयता बस्सारेनात आसतना दुसरे हिंदू प्रत्येक तरान देवळान वता आसतना ते नमस्कार करतात आनी मान करतात पूण आमी क्रिस्तांव इगर्ज्या मुखल्यान आमी पाचार जाता आसतना तांचे बरी करूंक आमकां धैर्य आसा गी ना आमी तशें करना आमी क्रिस्तांव म्हणून कशें कळचें आमची नांवां वेगळे पयलें आमची नांवां वरवीं क्रिस्तांव म्हणून कळटालें पयलें आमचें नेसाप दुसऱ्या तराचें आसलें आमच्या स्त्रियांचे तांचे भांगर दुसऱ्या तराचें आसलें आतां तें कांयच विंगड ना हेरां बरीच तर आमी क्रिस्तांव म्हणून कशें हेरांनी वळखोवचें आमच्या जिणये मुखांतर आमी जियोवच्या जिणये मुखांतर आमच्या नडत्या मुखांतर आमच्या उलोवण्या मुखांतर आमी करच्या कामां मुखांतर हें आमी करूंक तयार आसावंगी आज हे सवाल तुमकां प्रत्येक तरान भुरग्यांनो तुमी आज क्रिस्मसाचो सक्रामेंत घेतात बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवंक उर्बेन जियोवंक क्रिस्ताक बऱ्या जिणये मुखांतर शेगुणी जिणये मुखांतर साक्ष दिवंक सयत पाटी सरणा जावच्याक पवित्र आत्मो आज तुमकां मेळटा ह्या पवित्र आत्म्या कडेन तुमी मागा पवित्र आत्मो आमकां बरी आमची जिणी बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवंक आमकां आदार दिता कश्ट येतात अनवरां येतात बेजारां येता पवित्र आत्म्या कडेन मागा शिकोवंक कश्ट जातात परीक्षा येता आसतना बेन दिसता पवित्र आत्मो आसा तुमकां मेळिल्लो तो तुमकां धैर्य दितलो तो तुमकां आदार दितलो तोडपटी कशीन वेचें खंयची वाट धरची कळना पवित्र आत्म्याची मजत मागा कित्याक सोम्यान पवित्र आत्म्याक बसयला तेंच आमकां आदार दिवच्या खातीर आमच्या सोवें तो आसा मोगाच्या भुरग्यांनो तोच पवित्र आत्मो आज तुमी घेतिल्लो सदांच तुमचे सोवें रावन तुमकां
भक्तीपणाची बाबाडताची उर्बेन जिवची जिणी जिवंक आदार दिवन दी म्हणून तुम्ही मागा आम्ही तुमच्या खातीर मागता आमेन. उबी रावा. क्रिस्माचो सक्रामेंत तिरावणेचो सक्रामेंत घेवची रीत आतां प्रारंभ जाता. भुरग्यांनो तुमचे कडेन आतां हांव सवालां विचारतां. ही सवालां तुमकां बाप्तिस्म ह्या पवित्र स्नान मेळच्या वेळार विचारली आनी तुमी तुमच्या आवय बापायन मोदरणीन जाप दिल्ली. आज तिनच सवालां तुमकां विचारतना तुमी जाप दिचे आनी ह्या मुखांतर तुमी वळखजे तुमी म्हूण क्रिस्तांव तुमी उर्बेन क्रिस्तांवजीनी जियेतांव म्हणून हातूं कळोवन तुमी दाखोवन दिचे. भुरग्यांनो सैतानाक आनी ताच्या सगळ्या करण्यांक आनी बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात गी. तुमच्या भावार्थ औशधां विचारता. सर पदवेदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सदमनतात गी. जेजू क्रिस्त ताजो एकलोच पूत अवकार मरेतावन जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सदमनतात गी. पवित्र आत्मो सर्वेस्परान जीव दातार धर्मदोतांचेर पेंतेकोस्ता दिसा देवुल्लो तो आज तिरावणेच्या संस्कारा वरवीं तुमचे थंय खेरीत भाशेन येता ताका तुमी सदमनतात गी. कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सदमनतात गी. वो आमचो भावार्थ वो सगळ्या पवित्र सभेचो भावार्थ तो उचारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरी फात आमेन. दिमी घाला. पवित्र आत्मो तुमचेर देवोन दी म्हणून तुमच्या खातीर आतां आमी मागणें करता. मोगाळ बाबा भयणीनो देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या साकरांक सास्तीक जिविताक जल्म दिवन आपली भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांचो भावार्थ तो तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां माको म्हूण देवा लागीं तांचे पासत मागया. सर्व पदवेदरा देवा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या साकरांक पातकांतली सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शेरोती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान बोध आनी गटाय समजोनी आनी भक्ती तांकां लाभय आनी तुज्या बिरांतीन तांकां बर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पयले चर्के उपरांत चलयो आतां क्रिस्म देवची रीत सुरू जाता.
सर्वेश्वराने पयस कर कुडीची अस्कत काय अज्ञातांच्या दिबोळ गळटाय आत्म्याकांक्षा दिबोळ गळटाय
उभी राहा. भावांनो भयणींनो, ह्या आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्मो मेळ्ळा. ताची 7 देणी आनी 12 फळां ती तुमी जाणात. पवित्र आत्म्यान तुमकां ती वांटल्यात. ताच्या कृपेन ताणें तुमकां भरलां आसा. तोचो पवित्र आत्मो सदांच तुमकां राखून दी, सांबाळून दी, तुमची जिणी बेसावांनी भरलेलीं जावन दी म्हणून आतां तुमच्या पासून आमी मागतना आमची मागणी देवाक आतां भेटोवया. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी थिरायिल्ली भवार्थान आनी मोगान बरोवन आपल्या जिवितान सोम्या जेजूचे साक्षी जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या भुरग्यांक भावार्थान ल्हान व्हड केल्ल्यान ती आवय बापाय आनी पदोन मोदोन उतरां आनी देखीन तांकां क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक उमेद दिवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. लियो आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सोमेस गवळी बापा बराबर पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटान सोमेचे सुपरत्यान येसर वाडत वचोन म्हूण देवा लागीं मागुया. सोमेस्त मुनीस एका दावाची रचना आनी भुरकी सातिकातीचो आनी देश राष्ट्रांचो भेद नासतना एकामेका भाव भयण म्हूण वळखून देवाचे राज म्हणजे पवित्र आत्म्याची शांती आनी संतोष खऱ्या मनान सोदो म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा, मागता आमी आज तिरवणेचो संस्कार घेतिल्ल्या सर भुरग्यां पासून तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां तांकां लाभय. तांच्या भावार्थान तांकां तिरसण आनी भावार्थाक साक्ष दिवन जियोंक बोळ दी. तांच्या आवय बापय पोदोन मोदोन दोतोन शिकयल्ल्या याजक आनी सिस्टरांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. मोगाला बापा, आज हांगासर येवन तिरवणेचो संस्कार दिल्ल्या आमच्या निर्वत गवली बाप अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पावल डिसोजा पासत मागता. तांच्या निवृत्त जिणेंत बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान तांकां फावो कर. तांणी दिवच्या हर एका सेवेन तांकां तृप्ती लाभय म्हूण मागता. ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटेली जावन जेसूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान भागीदार जावच्या आमी तुज्या पुता जेसूक जिविताचो केंद्र जावन घेवंक जिविता पेर नकलां जावं जेसूक हेरांक दिवंक आदार दी म्हूण मागता. भोव मोगळा बापा, ही आमची थोडी मागणी हांगासर आमी उचारल्यांत. आमच्या काळजांत ती आमच्यो गरजो आसात, त्योय काळजांत तावन आमी तुका समर्पिता. त्योय तूं स्विकार कर. आज तुज्या आशिर्वादां प्रत्येक तरान तिरवणेचो संस्कार घेतिल्ल्या 81 भुरग्यांचेर तूं भरपूर घाल. पवित्र आत्मो तांकां तांची मुखली जिणी सारक्या तुज्या कुशे प्रमाणें मुंदोरून व्हरूंक तांकां आदार दिवं दी. बरी खरी क्रिस्तांव जिणी भावार्थान भरलेली उर्बेन भरलेली जिणी जियोंक तांकां पवित्र आत्मो
राखून दी सांबाळून दी. आज हांगासर ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या सर्व तुज्या पद्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्यो हर एकल्याच्यो गरजो तुमचो त्यो मानून घे आनी आमकां कितें गरज आसा तें आमकां दयेन फावो कर. ही मागणी आमी तुका भेटयता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. पान संको 130 आणि 5, गीत संको C60 आणि 2.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. सर्व पदवेदार बापा, भाग्यवंत धर्मदूतां पेद्रून आनी पावलून तुवें उगडापो केल्ल्या बाबार्था खातीर आपले रगात वारोवन साक्षी दिली आनी तुजे पवित्र सभेक कीर्त हाडली. तांच्या परबे दिसाच्या संभ्रमान तुजे वेदीचेर भेटोवन ही देणी आमी हाडून आयल्या. आमचेच अष्टंगी आमच्यान कांयच जायना म्हूण वळखून तांचे असत्कायेत तुवें दाखयिल्ले पदवेचेर आमी विश्वास दवरता आनी हो विश्वास तुमचो काकुळटीन सांबाळ म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या महाधर्मदूतांक वंदिता आमी. पेद्रून बावार्थ उसारलो सगळ्या वतीं पावलून त्याच बावार्थाची आमकां दिली समजोवणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विश्वासी हिंडांतली घडलेली पवित्र सभा चलयली आनी चिरयली. पावलून तुजो ताळो परजांक आयकसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपापल्या आपोवण्या बरी क्रिस्ती कुटुंबांत तांणी राष्ट्रांक एकठांयली. शेकीन त्यांच बावार्थाक रक्तान साक्षी दिली तांणी आनी विश्वासी साकरांचे इनाम जोडले दोगांयनी. त्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान शांती किर्ती गाजयता. आनी दुतां भोगता सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतर एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रसदां तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं
पवित्रात्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेन तितावनच ते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एक काश्या पर्जा तूं जमयता साय देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडताचो गुट परगटुया तुझी मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पाव आम्ही परगटा तुझ्या येण्यां सोम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सरुणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत आंवकवार मोरयेच्या तुज्या बगेवन धर्मदुतांच्या बगेवन झुजे तिचो पती आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर तुज्या साकरा लियो आमच्या बगेवन बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गवळी आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडचो रे तुजे पवित्र सभेक भावडतांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कोणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा चरणीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां ये. तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जा. आमचो दिसपट तो सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भागन आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतरांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राडवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं सर्व आमी सुभागी. तुमचे देवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी.
क्रिस्मसच्या भुरग्यांक आमी दोनी रुपांनी कुमगार दिता देखून क्रिस्मसच्या भुरग्यांनी मोतल्यान येवन कुमगार घेवचो दोनी रुपांनी कुमगार दिता देखून जिपेर मात्र घेवचो उडास दवरचे हेरांनी तुमकां खंय लागीं साध्य आसा हरशांच्या बरीच भक्तीन क्रिस्त प्रसाद स्विकार करचो पान संको 180 गीत संको डी 60 आणि 2
पान संको 207 गीत संको ई 30 प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदूतान दिल्ले शिकवणेन तुझे पवित्र सभेक तुवें उजवाडायलाय. ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमकां तुज्या भावार्थ्यांक भावार्थान थीर कर आनी तुजी खुशी पळोवंक घटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयकरन सक्कट गुरकारांनी हांगासर हजर आशिल्ल्या 18 वाड्याच्या गुरकारांनी मुखार येवचे. तांचे सांगाता उपाध्यक्ष कार्यदर्शी उपाध्यक्षांनी 21 आयोग असो संयोजक ते दोगी गुरकारस कार्यदर्शीन मुखार येवचे. आमी फाटल्या कोडीक परिशदेन केल्ल्या त्या चिंतपा प्रमाणे आज हांगासर हो कुरीस एकच कुरीस आमच्या सगळ्या फिरगजेंत वाड्यांनी तो भोंवता म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांनी जेजू हजार जाता आनी कुरीस आमच्या बाच्यावेचो संकेत 2025 क्रिस्ता जयंतीचे जुबलेवाचे हे वर्स
बरोवसो आमकां निराशे करिना म्हणलो तो शब्द आमी परत आनी परत उडासाक हाडटा आनी ताचे सांगता आमकां एक अप्रूप अवकाश ह्या फिरगजेची 125 वर्सां हांगासर हो बोवार्थ त्याच कुर्साच्या सावळेंत जियोंक जेजूच्या भोव पवित्र काळजान आमकां फावो केला देखून हो कुरीस आतां आशिर्वचन कर्ण तो हांगासर पयल्या वाड्याक जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या वाड्याच्या गुरकाराक आनी उपरांत आमी तुमकां सांगिल्ल्या मांडावळी प्रमाणे हर एकल्याच्या वाड्याक वचून नोव्हेंबराच्या 9 तारखेर हांगासर फाटीं पावता त्या दिसा फिरगजेंत आसून हांगासर सेवा दिवन देवादीन जाल्ल्या सर्व याचकांक धर्मिकांक विविध मुखेल्यांक आनी सर्व बोवार्थ्यां खातीर आमी एक प्रत्येक मिसाचें बलिदान देवाची काकूळ मागून भेटयता आनी ताच्या उपरांत नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर ह्या जुबलेवाचो समारोप आनी मोदे हेर कार्य आसतली देखून ह्या सर्वांचेर देवाचो आशिर्वाद आसूं दी आमची काळजां मनां नव्यान त्याच आमच्या पात्रोनाक जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पीत जावन दीत म्हणलें चिंता पाठोवन मागण्याची कार्डाय आज गुरकारांक दिता तुमच्या कुटुंबांनी ती पावीत कर्ण संजेच्या मागण्या वेळार हर एका कुटुंबान हे समर्पणाचे मागणे म्हणून की आमी उलो दिता आतां गवळी बाप कुर्साचो आशिर्वचन कर्ण आमकां तो हस्तांतर करतले सुम्याच्या नावी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या पुताचो कुरीस सर्व आशिर्वादाची जर आनी सर्व कृपेचे कारण जावंक तुवें जाय जालें तुका जाय जालें आमच्या भावार्थाची कुणां कशी हो कुरीस उबारल्यांक बोळ्यापणान तूं आयक ह्या कुर्साचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता आनी ह्या संवसारांत क्रिस्ताच्या कश्टा मोर्नाच्या गुटांक निरंतरी चिटकून रावून जिवनपणाचो सासणेक संतोश आमी बगूंक पावो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सुम्या जेजू क्रिस्ता मागण्याची हांगासर दोनी मागणी आसात कुर्साच्या पयना वेळार करचे मागणे आनी कुटुंबांनी करचे मागणे नांवां आयकताना दायकन गुरकारांनी येवन स्विकार करची मुखार या कसेसा वाडो लुड्स वाडो येस कसेसा वाडो येस सांजोकीम वाडो हांगासर आसा सान लॉरेन्स वाडो
येस फातिमा वाडो नॉर्बर्ट वेलंकणी वाडो जेजूचे भोव पवित्र काळीज वाडो मुरयेच्या कातवान काळीज वाडो सांत फ्रांसीस सवेरो वाडो मदर तेरेसा वाडो सांत बस्त्यांव वाडो सांत अंतोन वाडो भगवन कुटुंबा वाडो बाळोक मोरी वाडो मागीर बाळोक जेजू वाडो सांत जुजे वाडो सांत इनास वाडो नित्यादार वाडो येस तुमकां गुरकारांक आनी प्रत्येक जावन गोडी बापांक हांव दिनवास पाठयता थोडो वेळ बसता आमची एनाउन्समेंट्स आमी करता आनी ताचे उपरांत संभ्रमीक मिसाचे आशिर्वचन आनी उपरांत क्रिस्माच्या भुरग्यांनी इल्लो वेळ महिमा हॉलाक वचून कांय इल्ले पोटाक कणगोवचे मोगाळ भाव भयणीनो आज आमच्या गवडी बापांनी भोव अपुर्बायन विवरसिल्ल्या प्रमाणे पवित्र सभेचे 2 बळवंत खांबे सांत पेद्रू सांत पावलो हांची दबाजीक परब आचरण करता आनी ह्या फिरगजेच्या क्रिस्म घेतिल्ल्या चक्कट ऐशी आनी एका भुरग्याक एक विशेष अवकाश उडास कित्याक म्हळ्यार हो एक व्हरतो दीस फाल्यां करी जे म्हूण नासलें पूण फाल्यां गवडी बापाक बळकुंजे थंयसर एक कार्यक्रम आसा थंयसर आशिर्वचन आसा 29 कित्याक म्हळ्यार गवडी बाप त्या दाळा आदल्या गवडी बापाचे बिस्प बाजेल सल्वादोर सोजाचे सेक्रेटरी आसले कार्यदर्शी आसले आमी पुरा 40 वर्सां आदीं सेमिनरीक वचोंक त्या दिसा तो दीस कोणसो जाल्यार 29th हांव वचून आतां 40 वर्सां जालीं देखून ताच्या उडासाक आमच्या चेरक्या पैकी एक कनिश्ट 40 वर्सां 4 जाणांनी पुणी मुखल्या 20 वर्सां भितर पद्र्याप जाय आनी चलयांनी एक त्यागांनी पुणी सिस्टर जायची खंयचीय जावंक पुरो आमची हांगाची कित्याक म्हळ्यार क्रिस्म आमकां बळवोन करता मात न्हय आमकां सुवार्थ परगट करूंक आनी जेजू खातीर आमचें जिवीत समर्पण दिवंकी आमकां घट आनी बळवोन करता एक माजवानांतली एक सकत आनी त्या विशयांत आमच्या पाद्र्याबान सांगलां देखून पयल्या सुवातेर तुमकां आमी शाबासकी पाठयता आयच्या दिसा हेर दोनी संभ्रम एक अर्थबरीत सादे तरी आमच्या 125 शतमानोत्तर रुपयोत्सवाचो आजच्या जुबलेवाची आचरणाची सुरवात आमच्या गवडी बापांनी केल्या तशेंच वाड्यांत कुरीस ह्या देसेजेन मस्तू कडेन दोळूस वर्ण पाटी हाण जाला जुबलेवाची आखेर जावची डिसेंबराच्या आखरेक जानेवारीच्या त्या घरांच्या फेस्ता वेळार पूण आमी तो आमच्या जुबलेवाच्या सांगाताक घालन तो दोनी आमी वो विशय आमच्या कुटुंबांनी जियोंक प्रयत्न करता आमच्या वाड्यांनी तो वेताना तुमकां पावट आसल्या प्रमाणे हर एका कुटुंबाक वसाशे तुमी प्रयत्न करचे एक हप्त्या भितर आनी हांवें दोळू सांगल्या प्रमाणे नोव्हेंबराच्या 9 तारखेर आमी तो मानान फाटी घेवन आमी अर्थबरीत रितीन ह्या फिरगस कुटुंबान कुर्साच्या सावळेंत बरुवशाची यात्रिका जावन जियोंक हांव तुमकां आपोवणें दिता ह्या संदर्भात तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान हांव प्रत्येक जावन आमच्या गवडी बापांक अदीक मानादीक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तांकां आमी निवृत्त म्हणटा खंयपणी निवृत्त बरी दिसता गे मेळटा एक देंवताना आनी सडताना सोडल्यार खंयच्याय रितीन आडळत्या तावन मात निवृत्त पूण हर एका रितीन तांचे मिसांव आनी मणियारपणाचो वावर भोव अपुर्बायेन थंयसर तुमी सेमिनरीक गेल्यार केदाळाय गवळी बाप आमकां मेळोवंक आमकां उत्तेजन दिवंक आमचे कडेन 2 शब्द उलोवंक आमचे खातीर मागोवंक काल एक पद्र्यापूर पद्र्या म्हणालो सुमार 100 वरां
गवळी बाप कनिश्ट सक्रामेंता मुखार अशें ह्या DACJ खातीर तांचे निरंतर मागणे तें खंडीत जावन आमकांय हरी एकल्याक उपकाराचें म्हूण जावं दी आनी खंडीत जावन निवृत्त ह्या वर्सांनी बरी भलायकी आनी बरी शांत समाधान तांकां फावो जावं दी म्हणून तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान हांव तुमकां मागतां आनी आज हांगासर व्हरत्या मोगान आयिल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या क्रिस्माची दोतोर शिकोवची सगळी जबाबदारी आयची सगळी मांडावळ सगळे ते मारल्ले आमच्या नव्या सहाय्यक याजकान फादर जॉन्सन डेन्झेल पेरेरा ताका आयिल्ल्या कुडल्या हांवें एकच सांगलें एक मुख्य काम आसा आमच्या भुरग्यांक क्रिस्माक तयार करूंक. फादर म्हणालो हांवें बेलतांगडी केला उर्वाय करूंक आसलें देखून म्हाका आनीक डब्बल संतोश जालो येदोळूस ताका कळीत आसा देखून आपल्या B.Ed शिकपा मदें पद्र्याब तशेंच सिस्टां मेळोवन तुमकां सगळ्यांक बरी करून दोतोर शिकयल्या. आज भोवशा सवाल विचारल्यार पटपट तुमी जाप दित्यात पूण वेळ पावना देखून तुमकां तुमच्या नांवान पद्र्याबाक सिस्टांक आनी सक्कड वडिलांक वेळार तुमी भुरग्यांक तिके पयलेंच हाडून सोडटाल्यात 7 वरार रेडी गाडयो रेडी आसताल्यो म्हळ्यार तुमी ह्या विशयांत जायतें गमान दिलां आनी तांकां PUC स्टार्ट जाल्ली थोड्यांक इस्कॉल स्टार्ट जाल्ले आनी थोड्यांक इल्लें एडजस्टमेंट करीचे पडलें पूण हर एक दीस म्हणल्यार बरी तुमी ह्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवन धाडलां देखून हो तुमचो हुस्को आनी तुमची उर्बा ह्या भुरग्यांतय तुमी घाला तुमच्या जिणयेद्वारे तांकांय तांच्या जिणयेच्या हर एका सन्निवेशांत भावार्थांत वाडोवंक तुमी शिकया. उरलें सगळें येता वेता पूण भावार्थ आमच्या जिणयेंत आमकां निरंतर एक कुमोक तशें एक खडप तशें आमच्या जिणयेंत आमकां निरंतर आमकां सांबाळटा म्हणलें तुमच्या जिणयेद्वारे तांकां कळोवन दी. देखून एकाच सुत्रान ह्या सगळ्या आयच्या प्रक्रियेंत तशेंच जुबलेवा लक्ती आसा करच्या ह्या ल्हान पुरा संगतींनी अर्थ बरीच रितीन त्यो पुरा तयार करूंक म्हाका कुमोक केल्ले आमच्या कार्यकारी समितीक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी 21 आयोगाचो संयोजक सक्कड गुरकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें मागता. हेर थोड्यो कळोवण्यो आसात. पुढच्या इतराचें दान ₹25,320 ₹25,320 तुमकां देव बरें करूं. पुरवा सोनवारा संजेच्या मिसाक देवस्तुती नित्यदार वाड्याक आयतारा पयल्या मिसाक फातिमा आनी दुसऱ्या मिसाक 8व्या क्लासीची भुरगीं. पुरवा आयतारा दुसऱ्या मिसा उपरांत प्रतिभा पुरस्कार कॅथोलीक सभा आमच्या सुरतकल गटाकान चलोवनचो आसा देखून पुरस्कार जोडच्या सर्वांनी वेळार हाका हजर आसचे. पुरवा सोनवारा 5 तारखेर श्री संघटनाची जमात आसतली. कुळाय प्रेमनगरांत थंयसर निर्वासितां खातीर सुमार 120 आसपास कुटुंबां खातीर सरकारान दिल्लो जागो आसलो. सुमार वर्सां हांव विविध कारणां खातीर तसोच पणगील पडुल्लो पूण तो आमी मस्तू तेम तसो दवरूंक साध्य ना देखून ताचो अभिवृद्धी करचो थंयसर नितळ कर्ण दोरोबांचो वावर बरान चलतेच आसा. पोर हांवें तुमकां ह्या विशयान सांगिल्लें आनी तुमकां कळीत आसा सुरतकल फिरगज उदार मोनाच्या दानीक नांवाडल्या आनी तुमी मोन केल्यार लाखांनी जमोवयेत म्हणून पोरस रुजू करून दाखयला. मे म्हयन्यात लाखांनी वट्टू कर्ण कशेंपणी गुपीत देखून ह्या कार्याकी तुमचो मोठो सहकार आमी आशेतां आनी तुमचे कुशेचें दान वेगीनच फिरगज दफ्तरांत तुमी दिवंक आमी तुमकां विनंती करता. ह्या हप्त्यांत ह्या खातीर आयिल्लें दान श्रीमान रायमंड रॉच बाळोक जिजवाडो ₹1,00,000 तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी आतां उबी रावया. आमच्या पात्रोन संताक आमी हर एक पटी उलो मारून आमची तेसावां ताका समर्पिता. एक घडी आमचे दोळे धांपून सर्व आमची प्रार्थना आमचे इरादे आमची कुटुंबां कालच्या दिसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दाबाजीक परब आमी भोव अर्था बरीत रितीन आचरण केल्ली. आज परत आमी ताका उलो मान आमची काळजां आमची कुटुंबां ताका समर्पण म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. जे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन फुडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पयल्या सुवातेर क्रिस्मसाच्या भुरग्यांक शुभाशय उल्हास हांव पाठयतां आनी सर्व बरें मागता. पाद्रापान मस्त संगती सांगल्या तुमकां त्यो उडास दवरा. आतां जे प्रॉब्लेम कालिंग म्हळ्यार हांगा भायर येता आसतना उडास विसरता. मोतींत व्हरनात, मोतींत व्हरची ती प्रक्रिया ना आमच्या भुरग्यांक. देखून तें तुमी जिवाळ दवरचें तुमची मोत. आनी कितें सांगलां तें पाद्रापान सांगिल्लें तें मोतीन दवरा. तुमकां हांव बरें मागतां. वडिलांक आवय बापायक हांवें प्रत्येक उलो दिवचो. तुमच्या भुरग्यांक येदोळ मुसर तुमी वागयलां आनी क्रिस्माक तुमी तयार करून तांकां धाडलां. हाचे उपरांत आमची जबाबदारी जाली म्हूण तुमी म्हणनाकात. ह्या भुरग्यांनी तांचो फुडार तांकां मेळटा म्हणसर तुमी तांचेर दोळो दवरूंक आसा. तुमी तांकां मार्गदर्शन दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमचें मार्गदर्शन आनीक भोव चड गरज आसा. म्हाका एकली आवय म्हणाली तिची धूव CA जावन बँगलोर काम करता. हप्त्याक एकटी फोन करता खंय तूं मिसा गेल्लें तेच म्हणटाय. ताणें म्हणलें गे काले मम्मी हांव आनीक ल्हान म्हणून तूं चिंताय अशें विचारताय. ताका म्हणलें गे तुजी जबाबदारी म्हाका आनीक आसा. देखून हांवें विचारचेंच तें तुवें आयकोवचें आयकनातलें तुजेर. अशें भावानो भयणीनो तुमी वडिलांनी हें इल्लेशें मोतीन दवरा. तुमच्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिया. बऱ्यो वाट तांणी धरूंक तांकां कुमो करा म्हूण तुमकां हांवें प्रत्येक तरान उलो दिवचो. तुमच्या जुबले वक्तायर जावन कुरीस बेजार कर्ण आज आमी हस्तांतर केलां. जेजू कुरीस घेवन तुमच्या घरांनी येता. तुमची भेट करूंक येता. ताचो मोग कितलो आसा गे म्हूण कुर्सार मरोन ताणें दाखयलो. हो मोग तुमच्या घरा भेट दिवन तो तुमकां तो दाखोवंक आशेता. क्रिस्ताक कुर्सायल्या क्रिस्ताक स्वागत करा आनी कितें चड उणें कुटुंबांत आसा तें समाधान काडून घेया. कुटाम मोगाचें एकवटाचें भक्तीचें कुटाम तुमचें जायशें. जेजू येता आसतना ताका स्वागत करूंक तुमकां साध्य जावं दी म्हणून हांव आशेतां. आनी क्रिस्ताची आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाचेर आनी कुटुंबाच्या रेखा सांदाचेर तो वचून दी म्हूण हांव मागतां. बेसांव दिता. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. सर्वेस्परान आपली पवित्र सभा धर्मदूतांचेर स्थापल्या. भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलूचे विनवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचे बळवंत संदे करूं. आमेन. धर्मदूतांची देख घेवन आनी देवाच्या कृपेन सगळ्या मनशां मुखार तुमी जेजूक साक्ष दिवंक पावो. धर्मदूतांचे शिकवणेन तुमचो बोवाट घट जावं. तांच्या मागण्यांनी ससनाच्या सुखाक तुमी वचून पावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार.
महिमाच तुझी वर्णिता सूर्योसमेकेत्रा बजता सगळी पृथ्वी तुका वाकणता ताची संगी मेळून हसिता महिमाच तुझी वर्णिता मुघल पुत्रा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दिव आमकां बाकी उत्कृष्ट कुर्वे देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. Jesus, तुझी काकूट म्हाका दाखय जेजू तूं रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय Jesu tu Ryan Sora